मडगांव एकलो पुलीसच ड्रग्साचे केशींत ब्लॅकमेल करून लाखांनी उखलता म्हणून प्रकार एक्सपोज जाला। शमशेर सय्यद म्हणटा ताका बुधवारा राती 3 जाणांनी बडयलो आनी रेल्वे रुळार व्हरून उडयलो। शमशेर मेकॅनिक कांय दिसां फाटीं ताचे गॅरेजींत रिजवान म्हणटा त्या पुलिसान खंय ड्रग्साचो वेव्हार जातना शूट केल्लो आनी तो शमशेराक ब्लॅकमेल करतालो। ताणें खंय रिजवानाक 9 लाख दिल्यात, तो आनीक सोदता। हो मडगांव खारेबाना मेकॅनिक शमशेर सय्यद ताका बुधवारा राती 3 जाणांनी खंय मरसर मारलो आनी रेल्वे रुळाचेर व्हरून उडयलो। मात काळोख आशिल्ल्यान तो ते 3 जाणांक वळखूंक पावलो ना। हो शमशेर मडगांवचो एका रिजवान म्हणटा त्या पुलिसाचें नांव घेता। तो पुलीस खंय ताका ड्रग्साचे व्हिडिओ घेवन ब्लॅकमेल करतालो। सध्या पुलिसांचे मटक्याचे हप्त्याचे प्रकरण हायकोर्टात गाजता। सय्यदाची मारबडय जाल्या तो प्रकार एक आनी तातूंतल्यान पुलिसाचो ब्लॅकमेलिंगाचो प्रकार एक्सपोज जाला तो वेगळो। हे सगळ्या प्रकरणाचेर पुलिशेचो कमेंट मेळिल्लो ना आनी रिजवान म्हणटा तो पुलिसूय आमकां कमेंटाक मेळ्ळो ना। शमशेराची मारबडय जाल्या ती केस रजिस्टर जाल्या। मैं निकला था घर में बीबी को बोल के मैं 10 मिनट में आता हूँ बोल के मैं आगे शिम्बा में बैठा था। मेरे को मालूम नहीं था। मैं वहाँ पी के मैं वहाँ से नीचे आया, 3 लड़के लोग थे लाल गाड़ी पे। मेरे को जबरदस्ती मेरा कलर पर खींच के बिठा के मेरे को ले गए। हाँ, वहाँ ले जाके मारे नहीं, वहाँ पूरा जंगल झाड़ा थे, मार के मेरे को ला के फिर यहाँ इस पटरिया के पास सटके गए, फिर वहाँ भी मारे मेरे को। तू पहचानता है उसको? मैं किसको नहीं पहचानता। मैं 2-3 दिन पहले मैं 2 कंप्लेंट आगे गांवकर को दिया था। क्या बोल के? मेरे को रिजवान ऐसा टॉर्चर कर रहा है, तू गांजा बेचता बोल के मेरे गाड़ियाँ का पूरा वीडियो निकाल के उसके रखा सो उसके लिए। रिजवान कौन? रिजवान वो हवलदार है, पुलिस वाला, कालकोंडे का है। कालकोंडे का है वो। और अनवर स्टेशन, ओल्ड स्टेशन में रहता है, उसकी नाक कटी से है। तेरा नाम क्या? मेरा नाम शमशेर है। शमशेर क्या? आड़ा नाम? सैयद। काय के लिए मार रहे तेरे को? मार रहे थे? मैंने इतने दिन मैं रिजवान को बोला था, तूने मेरे को 10 लाख रुपए मांगा था, मैं 9 लाख उसको दिया था। मैं उसको बोला मेरे को आगे टॉर्चर मत कर, मेरे पास होता नहीं पैसे देने को। काय के लिए 9 लाख मांगा, 10 लाख मांगा ये? मेरे जितने गाड़ियाँ बेचा उतने गाड़ियाँ में 100 गाड़ियाँ में उन्हें गांजा रख के लड़के लोग को बिठा के वीडियो काढ़ा, वीडियो दिखा के मैं डर गया था। मेरे गाड़ियाँ मेरे नाम पे नहीं है बोल के पीआई को बुलाता हूँ, मैं मीडिया में देता हूँ बोल के बोला था। तो गाड़ी को पहचानता है तो? नहीं, गाड़ी लाल कलर की है, 3 जनों थे, सामने वाला हेलमेट डाले हुआ था। गाड़ी का नंबर मालूम है? नहीं देखा मैं, नहीं देखा। कौन कैसा कैसा दिखता था? चेहरा ध्यान नहीं दिया, मैं उतना ध्यान नहीं दिया। आगे वाला हेलमेट डाला, पीछे वाला खींच के मेरे को गाड़ी। तेरे को क्या लेके मारा वो? वहाँ से सीधा मेरे को खींच के कहाँ लेके? हाथ से मारा, पैर से मारा? मेरे को लाता से मारे। और लाता से, हाथ से लाता से सुला, नीचे मैं गिरा था, मेरे को लाता से मारे, एक ही सड़े पतली में मारे मेरे को। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। काणकोणा ऑनलायन शॉपिंगाचेर एकल्याक तोपी, पार्सलाचे फ्रॉड जाला। ऑनलायन पावर बँक ऑर्डर केल्लो, आयली चिकण माती। संदीप पागीन काणकोणा पोलीस स्टेशनार कंप्लेन केल्या। genuinedeals.com ह्या सायटी वेल्यान ताणें पावर बँक ऑर्डर केल्लो, डिलिव्हरी केले ई-कॉम कुरियरान। ऑनलायन सायट आनी कुरियर कंपनीक ब्लॅकलिस्ट करची म्हूण काँग्रेसीचो जन भंडारी मागता। साइट को बिना म्हाका पूण इकॉम एक्सप्रेस कुरियर आमची इकॉम एक्सप्रेस खंयची सायडी वयल्यान बूक केल्लें तें? बाकी कुरियरान जाल्यार ते खबर ना पूण आमची कुरियरान जालां गेलो मागीर हांवें घरा कडेन ओपन केलें जाल्यार सगळी डुप्लिकेट कितें भितर कितें डमी, पेन ड्रायव्ह डमी, मायक्रो SD कार्ड तेवूय डमी आनी पावर बँक तो भितर माती अशी कितें आसलें आनी सगळें कांय ना, कांयच चलना आयलें, खंयचोच प्रोडक्ट चलना आयलो? कांय चलना। मागीर तुवें कॉन्टॅक्ट बी केलें तेंका परतून? कॉन्टॅक्ट करपा आयला कोण आन्सर दिवपा तयार ना, आन्सर करना जाल्यार कोण? मागीर फोन केल्लो? मागीर फोन बी ताका घेवन येयलो, ताका हांवें फोन केलो जाल्यार तो म्हणपाक कोणा हें केलें ताका कॉन्टॅक्ट कर म्हणपाक लागलो। तेगे मातशें ते सगळी डुप्लिकेट मारलेली म्हणटाना एक म्हणलें मेवण्यां सांगलें तूं एक ऑर्डर कर तशी। कित्याक लागून? ते ताका धरपाक म्हणल्यार म्हाका तो परत जेन्ना तो घेवन येतलो मागे आयडियार कितें ताका व्हरचो आनी पुलीस स्टेशनार
ते सायबाबूचेर ओपन करचें. genuinedeals.com genuinedeals.com. प्लस जॉब सेक्टरला आमी आतां 2 वरां ते चार्जिंग लायन पळयली तरी तो चार्जिंग जायना म्हणून काडून ओपन केल्या नंतर आमकां कळ्ळें ती माती म्हणून. काँग्रेसीच्या जना भंडारीन डिलिव्हरी दिवंक आयिल्ल्याक बरोच उजरायलो. ऑनलायन सायट आनी कुरियर कंपनीक ब्लॅकलिस्ट करची म्हूण जना मागता. ताका आतां थंयच्यान कोण तरी कॉल केलो कॉल सेंटरांतल्यान आनी बाबा आमचो फॉल्टी तुमकां पावलो आसता तर आमी तेजेर रिफंड करपाक तयार आसा ते रिफंड करया आनी ते मोकळे करया म्हणटात. पण आमकां रिफंड नाका आमकां आमी डीप रूट कोण आसा तांकां सोदून काडले जाय आमकां ते कांय कळना म्हणजे हेका कुरियर सर्विसीक पयलीं एक्शन घेवपाक जाय. ही एक्शन मागीर अशी तांकां स्ट्रिक्टली ह्या कुरियर सर्विसीक बंद ब्लॅक लिस्टान घालपाक जाय कित्याक हे आज असली हे धाडटात डुप्लिकेट हे आतां पावर बँक हितूंतल्यान म्हाका हेचे पयलीं ड्रग्स धाडूंक शकता हे गोल्ड धाडूंक शकतात आनी एक्सप्लोसीव बॉम्ब धाडूंक शकतात म्हणजे हांकां बॅन करपाचो ह्या कुरियर सर्विसीक. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. मडगांवां जवळ 70% बिझनेस पालिकेक तोपी घालून ट्रेड लायसनां नासतना चलतात. म्युनिसिपल एरियांत फक्त 4-4.5 हजारच ट्रेड लायसनां. नगराध्यक्ष सांगता ते प्रमाण हो आंकडो 12 ते 13 हजारांचेर पावूंक जाय. ट्रेड लायसनाक अर्ज करचे म्हूण तिणें ट्रेडर्सांक उलो मारला. तांकां म्हयन्याचो प्रास दिला. लायसन घेना जाल्यार एक्शनीची शिटकावणी. पालिका कोटी वयर जोडटली म्हणून तिका अदमास. I think there are about 4,000, I think 4,500. No, it is 6,000 plus. See, basically, we are giving this facility so that people on their own come before we, start taking action. We are giving an opportunity to the people to come and apply for the trade license. Pardon me? From 18th, I think next week. Expected revenue would certainly cross 1 crore. If from this. In fact, what I'm expecting is just the sanitation fees that would be collected would cross about 1 crore. So it's plus trade license. But provided people avail of this opportunity and come. Madgaon municipality at least 12 to 13 हजार trade licenses aspak there, legal, which are not there. So we decided to streamline the entire process and smoothen the administration. So accordingly, we came out with the concept of making just a single window system. Where the petitioner or the applicant, whoever he comes, directly applies to us with minimum documentation. He issues the trade licenses. We will not only garner additional revenue for the municipality, but also help us to know exactly how many businesses are running. So it helps us to cover without trade, and it helps us to cover also for the board licenses and everything else, advertisement and everything else. So with the trade, everything else follows. So basically, just total. For 1 month is dedicated countdown will be there, or it will continue? No, we intend to start for a period of 1 month first, and very quickly then we intend to crack down on the businesses and take action as per the word of the provision of the Municipality Act. For 1 month, we are going to have a dedicated counter, special counter for the trade license, for giving of the issuing of the trade license, which are actually going to be hassle-free trade license, and board tax for the collection of the board tax. So I request people who are trading within the jurisdiction of MNC to please come forward, those who do not have the trade licenses and who complain that getting a trade license is a very tedious process. So I request all these people to come forward and to apply for the trade license, and we will give them trade license without any problems, with just one simple undertaking from them. Give a break.